इन्स्पेक्शन करप येयला पळय ओवरफ्लो जाता पळय सिवेज पूण आयज बंद आसा फाटले 2 दीस चालू आशिल्ले आयज तुमी इन्स्पेक्शन येता म्हणून बंद केला हो एक जेन्युइन इश्यू आसा आनी म्हाका खूब जाणांचो हेच्या बाबतीन ह्या विशयाचेर खूब जाणांनी म्हाजे कडेन टॅलिफोनीक उलयलेले आसा आनी जे दीस हांवें चॅरमॅनशीपाचो चार्ज घेतलो त्या दिसाक हांवें तुमकां सगळ्यांक प्रेसाक सांगलेलें पूण एक विशय आसा जेन्ना तुमी म्हाका सांगलें आनी हेजें हांव इमिजिएटली हेजें इन्स्पेक्शन करतलो हेजे सगळे डिटेल्स घेतलो म्हणून आनी आयज त्या प्रमाणे आयज आमी हो विशय कित्याक लागून जाता आनी हो इश्यू कित्याक लागून जाता हेज्या लागून आमी सगळे डिपार्टमेंट आयज हांगा येयलेले आसा आयज आमचे सर्वीस एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो म्हाजो MD म्हजे सगळे JET सगळे जाण बरोबर आसा त्याच प्रमाणे आमचे WRDचे सगळे ऑफिसर्स आमच्या बरोबर आसा त्याच प्रमाणे आमचे स्मार्ट सिटीचे ऑफिसर्स हांगा सगळे बरोबर आसा EDCचो सगळे जाण म्हज्या बरोबर आसा स्टाफ तेंचो ऑफिसर्स ते आसा त्याच प्रमाणे ते CCPचे सो हे सगळे डिपार्टमेंटाक घेवन हो इश्यू आसा तो परमनंटली सॉर्ट करपाक लागून आमी हे फुडाकार घेतलेले आसा आयज हे विशयाक लागून खूब जाणांक त्रास जाताले पयलीं एवरी टायम जाताले आतां आमी एक 2 MLDचो थंयसर आमी हे घातलेले आसा आमचे STP स्टेशन घातलेले आसा आनी त्याच प्रमाणे हो एक विशय आसा तो आमकां खंय तरी इश्यू जावपाक लागलो कित्याक सांजच्या टायमाचेर हांगा सगळे उदक येता आनी वास मारता हांव डिनाय करना कित्याक हांवें स्वता एक्सपिरियन्स केल्लेले आसा हांवें पळयलेले आसा आनी हे सगळे उदक भरून उरता हांगा तुमी सांगला त्या प्रमाणे हो जो विशय आसा तो ज्या लागून आमी हो फूल रिपोर्ट मागलेलो आसा तुमचे कडेन आख्खो आनी ह्या रिपोर्टाचेर आमी सगळे व्हिडिओ फिल्मींग कशें जाता कित्याक लागून जाता हेजे सगळे डिटेलान आमचे MD आनी आमचे बाकीचे WRD सगळे डिपार्टमेंटान हेचेर चवकशी केल्लेली आसा आनी त्या प्रमाणे हांव तुमकां इतलेंच सांगपाक सोदता तो हो रिपोर्ट सगळो हांवें पयलो हेजेर सगळे स्टडी केले जाल्यार हो इफेक्ट जाता तो आमकां मोस्टली ड्युरींग हाय टायडाच्या टायमाचेर जाता आनी हाय टायडाचेर जेन्ना आमकां उदकाचे हेचो फ्लो येता पळय तेन्ना तो उदक हांगा सगळे सांठून उरता आनी सगळे लोकांकूय त्रास जाता व्हेकल वयता तांकां सगळे सरावंडींग बिल्डिंग्सांक त्रास जाता आनी हो सद्या तो इश्यू जाता तो इतल्याच एरियेक जावपाक लागलेलो आसा बाकीच्या एरियेक खंय जायना सो तेजे लागून जो मेन जो खंयसून इश्यू जाता आमचो खंयसून तो हाय टायड दिस इज द पॉयंट from Goa Oren. Okay. There are 3 outlets from where the water enters during the tidal level. सो हेज्या लागून आमी तो पॉयंट आयडेंटिफाय केल्लो आसा आनी आतां एक आमी खंयच्या तरी सोल्युशनाचेर येयलेले कित्याक हो जावचो न्हू कित्याक खरेंच तुमी म्हणटा सगळे जाण थोडे जाण आमचे भाव खूब जाण रागारूय आसा कित्याक हो इश्यू सॉर्ट आवट जायना म्हणून खंय तरी एक इनिशिएटीव घेवन हांव इश्यू सॉर्ट आवट करपाक सोदता आनी तेज्या लागून सगळे डिपार्टमेंटाचे म्हाका कॉर्पोरेशन मेळिल्लें आसा सपोर्ट मेळिल्लो आसा आनी त्या प्रमाणे आमी आतां एक डिसिजन घेतलेलें आसा की इमिजिएटली हो इश्यू सॉर्ट आवट करपाक लागून आमी सगळे कडेन हे जे पॉयंट आसा 3 पॉयंट आसा थंयसर आमी आमचे वेल गेट रायट ओके सो ते घालपाचे आसा आमी थंयसर 3 कडेन ते घातल्या उपरांत म्हाका दिसता हो विशय सॉर्ट आवट जातलो बट ड्युरींग मनसून टायम परत ती गेटीक लागून आमकां परत तो सगळे कडेन फ्लडींग जावपाची शक्यता आसा सो तेज्या लागून आमी थंयसर एक आतां WRDचो एक प्रपोजल आमचे कडेन दिल्लो आसा थ्रू आमचे स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटीचे आसा बरोबर आमचो एडी बाब आसा वांगडा तशें WRDचे ऑफिसर आसा तेंच्यांनी WRDन प्रपोज केल्लो आसा दॅट एरिया हेज बीन मार्क ही एरिया तेंच्यांनी मार्क केल्ली आसा इट हेज बीन मार्क सो what is the proposal they actually wanted a permanent solution for that? Their proposal is to provide 2 sunk wells, okay, and install 3 pumping station. I mean pumps. One will be standby, and they also want to install a generator plus 1 transformer. Now this is just a proposal. We are in the process of studying the exact location, exact costing of that. This is the initial proposal which has been submitted by WRD, so which needs to be studied in detail. Okay.
संकल्प एकूच गजाल तुका विचारता हे हायटायड एकूच म्हणटा काबर आता हो जो आम्ही प्रपोजल दिला आमच्या WRDचे ऑफिसरांनी तेंचो जेन्युनी आसा आता पळय तुमचो प्रश्न आसा केन्ना पर्यंत जातले हो म्हाजो प्रश्न स्टडी करपाचें आमकां कितलो टायम वयतलो ताका स्टडी करपाचो ताका सांगला तांकां जाव सो तांकां ऑफिशियली आतां आमी परत एक प्रपोजल दितलो तेज्या पयलीं हो इश्यू सॉर्ट आउट करपाक लागून इमिजिएटली आमी थंय गेट घालता ओके तो गेट घातल्या उपरांत हो विशय आसा तो सॉर्ट आउट जातलो आमचे कडेन टायम आसतलो पावसाच्या टायमार हांगा फ्लडींग जावचें न्हू तेजे लागून आमचो हो WRDचो प्रपोजल आसा आनी हो WRDचो प्रपोजल इमिजिएटली आमी WRDक सांगलेले आसा आनी ते इमिजिएटली हांकां बरें म्हणून आमचे CCPक आनी आमचे स्मार्ट सिटी इन्चार्ज जो AD आसा ताका तो प्रपोजल दी इमिजिएटली आमी ते करून घेतले आनी आमचे मन्सून सिजन स्टार्ट जावच्या पयलीं हो विशय आमी कंप्लीट करून घेतले कित्याक हांव जबाबदारी घेता हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता कित्याक सगळ्यांच्या कॉर्डिनेशनाचे भितर म्हाका हो इश्यू सॉर्ट आउट जालो जाय कित्याक हे बारीक बारीक गजालीचेर थोडेशे खंय तरी आमचे दुर्लक्ष जाल्लेले आसलेले पण आतां ते जावचें न्हू म्हणून हो आमी फुडाकार घेतले आसा आनी सगळ्यांच्या सपोर्टान आनी सगळ्यांच्या कॉपरेशनाच्या भितर म्हाका दिसता हो इश्यू आमी सॉर्ट आउट करपाचो प्रयत्न करता संकल्प आतां तुवें म्हटलें पळय वेगळो आसा सो सिवेजीचे जे ओवरफ्लो जाता पळय ते हायटायडी खातीर जाता म्हणटा You can exactly explain what is the issue, MD? What sewageacho issue needs? It is the tidal effect. The water enters through this cross drains. It floods the roads, enters our manholes over there, and people think that sewage is coming from. I have a video which shows clearly. See, this is at night. 2 o'clock we have removed this video. Okay. This is a Novotel hotel. This is our manhole, and the water from the tidal effect is entering our manhole. So people think it is the sewage water. But is there no solution for that? Manhole be open असता ते तर ना manhole open नसता. हे open करून inspect केले आम्ही. ते भितून कशें उदक कशें वयता तर इट इज रेन वॉटर मॅनहोलान खंय वयता तर It slips to the sides, no? but we Sides have of seen the from the manhole. manhole the water is coming Exactly. People think from manhole the water is coming. from manhole No, the the water is going into the manhole. the bubbles are coming time we have seen sir from water is coming from the manhole bubbles are not like that आम्ही राखले असता. problem manhole उदक वयपा खातीर वयर उदक हेजेर हांव ना म्हणटा खंय तरी आमचें दुर्लक्ष जाल्लेलें आमची खंय तरी मिस्टेक आसा आमचें खंय तरी दुर्लक्ष जाल्लेलें आसा हांव तुमकां ना म्हणना बट हो इश्यू आतां आमी फाटल्यान कितें जालां तेजेर नाका आमी फुडें कशें हेजेर सोल्युशन काडटले आनी कसो हो इश्यू सॉर्ट आउट करतलो पळय हो म्हाजो मेन दैवत आसा आनी हांव तुमकां परमिशन दिता तेन्ना चेक करना हांव फक्त केतन तुमकां इतलोच रिक्वेस्ट करता म्हाका मातसो टायम दिया आयज फर्स्ट टायम दिल्लेले आसा फक्त हे आतां फर्स्ट डे आमी इन्स्पेक्शन केलां आनी तुका सांगलें इमिजिएटली ही गेट घालून पयलीं हो इश्यू सॉर्ट आउट करता आनी हे 3 पॉयंट तुमकां दाखयला आमी सगळे पूण गेट घालून हायटायडाचो इश्यू पळय तुमकां आतां हांव जेन्युनली सांगता टेक्निकल इश्यू आसा हो जो टेक्निकल इश्यू आसा पळय म्हाका सुद्दां अंडरस्टँड जावपाक एक आठवडो लागलो सो हे टेक्निकल इश्यूज आसा ते बारीक बारीक सोय पळय ह्यो ज्यो मेन गेट आसा पळय 3 कडेन आसा संकल्प बाबा तूं पळयताले येदी व्हडली मारुती बिल्डिंग आयल्या पार्किंग ना हे ना सगळे विशय कितें पार्किंग आसा मरे पार्किंग केलेलें आसा मरे आता तो सायडीक आनी कितें मोल येता सो आनी मागीर बर्डन वाडटा तुमच्या मागीर तांकां परमिशन दितना तुमी कितें ना तांकां ओन STP आसा तेंचे DLF मॉल पासून तेंचे स्वताचे STP आसा आणि ते आमच्या हितून कनेक्ट जाते आता न्यू जे DLF मॉलाचे तुम्ही उलयले DLF मॉलाचे उलयले बाकीचे आता आम्ही एक प्रपोजल दिलं आसा एक रेग्युलेशन घेतलेलें आसा की हिन्सफोर्थ खंयचो अपार्टमेंट विच इज हॅविंग मोर दॅन 25 फ्लॅट्स ओके जे 25 फ्लॅटाच्या वयर जो अपार्टमेंट येता खंयची बिल्डींग कोणी कन्स्ट्रक्ट करता जाल्यार तांकां प्रोविजन पयलीं तांचो ओन STP प्लॅन करचो
हो आमचो खंय तरी आसा करपाक सोदता आमी आनी हो प्रपोजल आमी गव्हर्मेंटाक दितलो कित्याक हेन फुडें ज्यो येदी व्हडली बिल्डिंगे येता येदे व्हडले हे जाता पळय तांकां खंय तरी स्वताचो तेंचो STP प्लांट आसूंक जाय नाजाल्यार कितें जातलें येदे व्हडले कनेक्शन सिरवेजी करीत रावले आनी हो फुडें खंय तरी त्रास जातलो सो हेवूय प्रोविजन फुडें हेंच्यांनी करचें पडटलें सो तेजे लागून आतां ऑलरेडी DLFन आपलो सिरवेजीचो STP प्लांटाचो प्रोविजन केल्लो सो ते आमचे कडेन कनेक्ट करीत आसतले ते व्हडले प्रोजेक्ट आतां पळय पयलींचे न्हू आतां न्यू जे आसा पळय येतले पळय तांकां आमी हो प्रपोजल आमचो आसतलो नोवोटेल आसले नोवोटेल आसा ते आमचे तेका कनेक्ट सद्या तो कोणाचो ना आतां हेन्सफोर्थ जे आसतले पळय तांकां सगळ्यांक स्वताचो प्लांट घालचो पडटलो तांकां पावतले तेंची केटर जातली ओके सो म्हाका मातसो तुमचो टायम दिया आनी तुमकां सगळ्यांक थँक्स म्हणटा पळय तो मेन जो आसा पळय ताका 6 मंथ्स मागला तुका बिफोर मन्सून आमी तो जाग्यार घालतलो हो जो विशय आसा तो इमिजिएटली आमी सॉर्ट आउट करतले 15 दीस कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो तेका काय लागना आमकां काम करपाक सिरविजीचें काम करपाक तेका काय लागपाना आमकां मंत्री जावनच करतलो तो हे जे आसा पळय ते एक 15 दिसा भितर हांव करून घेता ओवरफ्लो जावपाना तुमकां कित्याक आमचे सगळे डिपार्टमेंट आसा आनी म्हाका सगळे डिपार्टमेंट दे आर केपेबल आनी ते मातशें हांवें तांकां सांगलें द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस थिंग कित्याक लोकांक हांगा त्रास जावपाक नाका कित्याक हांवें स्वता एक्सपिरियन्स केल्लेलो आसा म्हाका बाकीच्यांनी सांगपाची गरज ना स्वता जेन्ना मनीस एक्सपिरियन्स करता जाल्यार हो इशू सॉर्ट आउट करपाक लागून आमकां आनी जो विश्वास जाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर म्हाजेर दवरला आनी आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचेर हांवें 100% हे विशय जाग्यार घालपाक म्हजो प्रयत्न आसता ना हांगा CITB करता cured in place 5 the technologist is Mr. Fortune over here okay he is the contractor and we have been rehabilitating the 30 years old stoneware pipe and the concrete ones and the brick man also. Thank you. After that it will be good enough. Thank you. Thank you.